गायन घेऊया I1. सगळी उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो असा जो असलो आणि जो आमचे मध्ये सदांच असतलो त्या देवाची शांती आणि गोठाय तुमचे सवे असू. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कश्टांचो आयतार पाळटाव. जेजूचे कश्ट आमकां सगल्यांक सोडवणेचे एक व्हड कारण जालें. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड कश्ट त्रास आसतातूच, की कोण जेजूच्या कश्टाचेर आपले दोळे लावून जियेतात ती आपल्या जिविताचे कसली ते कश्ट जावं ती जोयतीवंत जावंक पावतात म्हूण आमकां आयचो सेवादोर उगडास करता. आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांक मेलून बोरवाश्यान जिविताचो प्रवास करुया. ह्या जेजूच्या कश्टांक आमचे कश्ट आमी मेलून आमच्या जिवितांतल्यान कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां जेजूचे कश्ट एक व्हड स्फूर्ती आनी कृपा जाता. तर हे मिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेतना आमच्या कश्टांत आमी जेजूचेर विश्वास दवरून ताचे कृपेन बाबार्थान आनी बोराश्यान तांकां फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. जेजूचे कश्ट आमकां सगल्यांक एक स्फूर्ती. The cross is an inspiration to all of us. ही सोबीत सुरवातेची उतरां मनान धरून हे मिसा बेटेक आमी तयार जावया. सोन पोदवेदार देवा, तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
पासोत बागेवन सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया सगळ्यांनी आपले दोळे दामचे आनी हे वेळार आपले कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक मेळोवचे. ह्या मिसांत आख्या ह्या फिरगोर्जेक लागतल्या आनी ह्या पणजेच्या शारांत जियेतल्या सगळे भाव भयणी बसत मागतना कॉन्फ्रारीच्या इंटेसां देवा आमकां दवरुया. सोर पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा मनशा कुळाक खावतेपणाची देख दिवन आमच्या सोरवंडारान मनशा सोयम घेवचे आनी क्रुसाचे मरण सोंसचे म्हण तुजी कशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक खणवाळयेन आमकां फावो कर. तो देव तुझे सोवे पवित आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवात्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. पडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो खेटण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पूर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे गोड उपकार.
म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात म्हजी केबाडां करतात म्हाका केंडून तकली हालयतात सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तो ताणें ताका निवारचो सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूनचो म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कितलीशी सुणी म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचे पेडे म्हाका दाड घालता म्हजे हातांनी पांय ते विडतात सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटतात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचेर वासो उडयतात तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या बाबा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो ताची जमात भरता तेन्ना तो बेमाजार तुका वाखाणटलो सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करात म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तोरी ताणें ही देवाची खोत आशोवन सांबाळूंक ना
पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खालती केलो. मनशा भाशेन जियेवन त्या वन तो खालतो जालो. मोरोपर्यंत आनी कुर्सार मोरोपर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक तिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोजसेन परगटचे. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Moroporyan, kursar moroporyan, Jezu amche khatir khalto zalo, Dekunuts devan taka voir ubarlo, Ani soglia nava poros, Vorte naw taka dile. मातेवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? जेजून ताका म्हणलें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल यात्नीक आनी जाणटे ताचेर आड घराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आड ते दितात त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. पोरबे समोय खंयच्या एका कोयत्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नांवादीक कोयती आसलो. देखून थंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय? बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातांत घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल न्यायसोत्रेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भाग्यवंताचे भानगोडेंत तूं पडूं नाका. ताचें म्हाका सोपोन पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान म्हणलें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलीं. ताका कुर्सार मार. तेन्ना आपलें कांयच चलना पूण अदीक अदीक उचांबळाय जाता म्हूण पळयोवन पिलातान उदक हाडूंक लावून लोकां वचीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या मनशाच्या रोगता विशीं हांव गुन्यांवकारी न्हय. ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पोटचेन परतीपाड केलो. ताचे रोगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरबोंड मारून कुर्सार केळावंक तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे सभोवती सगळीं पलटून एकठांय केली. ताच्या आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेटकाठी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका खिंडूंक ते म्हणटाले, नोमान तुका, ए जुदेवांच्या राजा. ताचेर तिंपी उडोवन
ताच्या हातांतली बेटकाठी काडून घेवन ताचेर तकलेर मारताले. ताची केबाडां केल्या उपरांत ताचें तांबडें आंगोस्त काडून ताका नव्यान ताची काशां आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार किडावंक घेवन गेले. भायर वेताना सिमा नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. गोलगोता म्हणजे कोर्ट्यांचो जागो म्हणटा ते सुवातेर पावतोच तांणी सोऱ्यांत पिंत मिसळून ताका पिवंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका कुर्सार किडायल्या उपरांत तांणी सर्ती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका पारो करूंक रावले. ताच्या माथ्यार वयर ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घालो, हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बराबर दोगा चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्यान. ताणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत जेजूची फकाणां करून म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी कुर्सा वेलो देव. तेच परी शास्त्र्यान जाणट्यां बराबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजाकूय, तर ताका आतां कुर्सा वेलो देव दी आनी तेन्ना आमी ताका सोत मानतले. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बराबर कुर्सार मारलोले दोगूय चोरूय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले. दनपार तावन 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एली एली लामा साबथानी, म्हणजे देवा मोच्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबें घेतलें आनी तें शिरक्यान बुडोवन आनी ताचे बोडयेक आनी एके बोडयेक लावून जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान आरडून पाण सोडलो. सगळे आमच्यो तकल्यो बागोवया. तेन्ना देव मंदिराचो पर्दो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, खोडपां फुंटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्यांनी मेलोल्या प्रमाणीक मनशाच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ती फोंडांतली भायर सरून पवित्र शारांत गेली आनी सोबाग जाणांक दिश्टी पडली. भूंय कांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन शोधपोती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसुल्ले ते जबर भियोन म्हणूंक पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. सगळीं बसुया. बाबा भयणीनो, ह्या जगान जियेत आसतना जायत्यो वस्तू बदलत वेतात. पूण थोड्यो वस्तू आसात त्यो बदलूंक जायना आनी त्यो तश्योच उरतात. एका खाणार घोडे ह्या पासाक तुमच्या ह्या पणजेच्या शारान उफट लोक जातालो आसलो. इगोर्ज घोडे बोळोन वत्ताली आसली. पण आयज भोव थोडो लोक, काळ बदलला, देर इज चेंज इन टायम्स. पूण मनशाचे कश्ट बदलोंक ना आनी केन्नाच बदलचे ना. कितलोय विकास जालो, कितली टेक्नॉलॉजी आयली, कितले AI आयले, तरी मनशाचे कश्ट तशेच उरतले. आनी ते पासत आयज
जेजू खुर्सार म्हणटा, एली एली लामा सबथानी, देवा मोजा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? माय गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी? हे काळ जातले मागणे. कितें वाईट केलें ताणें आपल्या बापाची सदांच खुशी केली, सदांच बापाक जाय तेच भाशेन चल्लो, कांय वायट बापायचेर करूंक ना. पूण तरी आसतना ताच्या जिवितांत एक मनीस कसो काळ आयलो की देवान म्हाका सांडलो अशें दिसलें, देवान म्हाका फाट केली, ताचेर जाचेर हांव विश्वास दवरतालो आनी तो म्हाका केन्नाच फटोवचो ना अशें हांव म्हणटालो. आयज हांव एकसुरो, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? बाबा भयणीनो, ही जायत्यांच्या जिविताची परिस्थिती जावन आसा. This is the pain of many of us. It is greater than loneliness. आणि हे दुःख एकदम ताच्या वर्णन पासून करूंक जायना. इट्स सो एक्सक्रुशिएटिंग एंड एग्नायझिंग. बाबा भयणीनो, जर तूं काम करतालो, आतां बेकार आसा, रिटायर जावपाचो पावलोलो, भायल्या गांवांसान घेर जावन तूं गोंया आयलो, तुजे कडेन कांयच ना, तुका तुजी फामील सोडटा. यू आर अबॅन्डन्ड बाय युअर ओन पीपल. जांकां तूं भायर आसतना इतले दुडू धाडटालो, आयज तीच फामील तुका वळखना. यू आर अबॅन्डन्ड. सी द पेन ऑफ दिस मॅन. एके ओस्तरेची जेन्ना गोरकार तुका सांडून दुसरे गोरखानीशी हो दुसऱ्या ओस्तरे बरोबर भोंवता, सी द पेन ऑफ दिस लेडी. तर हांव म्हणटा वायसा वासा त्या दादलोय बी गोरकान कडेन सोडून वयता. बाबा भयणीनो, असले जायते आमकां एके भाशेन एग्जाम्पल्स मेळटात. घडये तुज्या घरान तुका इतले खोश्ट आहात की तुजी भुरगीं जल्मतना, तेगा भुरगीं जल्मतनाच अपांगूड जल्मली, ऑटिस्टीक जल्मली. सी द पेन. बायलां कडेन तो मनीस आसता, बायलां कडेन भितर भोंवता, बरें न्हेसता, बरी गाडी घेवन भोंवता, बरें बंगल्यान जियेता कडेन जाय. But deep inside there is that pain which only God can understand. Nobody can understand your pain. फकत देवानूच ती सोसमी येता. आनी ते पासून अशा वेळार जाणार सांगतात की जेन्ना एली एली लामा सबथानी, जेजून जेन्ना हे कुर्सार म्हणलें, ते जावन आसा स्तोत्र 22 साम 22. आनी खरें की आमी तर बरे भशेन बायबल तर शिकल्या जाल्यार एकदम आमकां जाणवाय हाडटा पळय तसलें. हे स्तोत्र 1000 वर्स आदीं बरयल्लें, 1000 years before Christ. जेजू कुर्सार कसले खुश्ट पडोंक पडटले ते 1000 वर्स आदीं दाखयलें. तेन्ना क्रुसिफिक्शन नासलें, रोमकारांनी मागीर तें हाडलें 500 before Christ. म्हणटच बाबा भयणीनो, जेजूक हे खुश्ट पडले तेन्ना खरेंच देवान ताका सांडलो काय? ना. पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें भाशेन मेळटा की हेब्रे कोरिंथकारांक बरोवन मेळटा, जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटान आनी देवाचेच पवित्रायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर, आमी सगळीं देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचो सारको आपणा मुखार खांटाळो केलो, आमकां सगळ्यांक सुटका दिवपा खातीर. आनी देखूनच बाबा भयणीनो, जेजूने सगळे कश्ट मनशा कुळाचे सुटके खातीर केले. आनी जेन्ना असल्या पिडेंतले देवान आमकां थारोन दिवचें काय, टू रिडीम ईच वन ऑफ अस, हे देवाचें व्हडपण जावन आसा. आनी आयज पवित्र पुस्तक जशें आमकां सांगता तोच देव म्हणटा, कोण एक बायल आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत काय, आपणे जोल दिलेल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय, पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका केन्नाच विसरचो ना. God is never going to abandon you in the deepest sense of your pain. देव आमकां केन्नाच एके भाशेन सांडचो ना.
हेब्रेवांकूय बरोवन आमकां हेब्रेवांचे चिटीन आमकां केरीत भाशेन मेळटा तुमच्या जिवितान ग्रेस्तायेची आशा दवरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात कित्याक खूद देवान अशें सांगलां हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड अँड गॉड कॅनॉट फेल इन हिज प्रॉमिस. ह्या पुस्तकान बाबा भयणीनो देवाची एके भाशेन जायत्यो बासावणी आसात पुस्तक आसात त्यो आमकां देव आमकां सोंपेपणी केन्नाच फटोवचो ना अशें सांगून दिता. आवय बापूय घडयेत म्हाका सोडून वचत पूण सोर्वेस्पोर म्हाका विंगेन घेतलो. सोर्वेस्पोर म्हाका विंगेन घेतलो. म्हाका लोक सांडून वचत बायल भुरगीं भाव भयण आवय बापूय जाणें म्हाका जल्मा हाडला ती म्हाका सोडून वचत पण हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. ड्युट्रॉनॉमी 2 समोर्तींतूय आमकां बरें मेवता धीर घेयात आनी घोट रावात तांकां भियेनाकात तांचे मुखार खांपू नाकात कित्याक सोर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या बाराबोर चलतलो तो तुका विसरचो ना ना म्हूण सांडचोय ना. तर भावा भयणीनो असलो विश्वास देव आमकां दिता जेन्ना तुज्या जिवितान तूं कसलेय कोश्टांक त्रासांक सांपडटा तेन्ना तो देव तुका केन्नाच सांडचो ना. उर्सार उमकळटले आपल्या पुताक जरी जेजूक दिसलें बापा तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय पण देवान ताका सांडलो ना. बाबा भयणीनो असलेंच आमी बी त्या देवाची भुरगीं जावन आसा आनी त्या देवाचेर आमचो विश्वास ट्रस्ट आसा कॉन्फिडन्स आसा. त्या देवाचो लोक विश्वास ट्रस्ट केन्नाच पयस दवरूं नाका. तो देव तुका केन्नाच सांडचो. हावेवर डीप मे बी योर पेन देर इज नो प्रॉब्लम which God cannot solve. There is no pain which is greater than God, which God cannot heal. There is no pain which God cannot heal. म्हणटच भावा भयणीनो आमचो भावाक ह्या सुमान भर गोट करुया. खरें भायले क्रिस्तांव कशे जेवचे खातीर आमी खरेंच क्रिस्तांवपणाचो सार द कर्नल ऑफ क्रिस्टियानिटी समजून घेवया. हे सुमान भर सातोडे आमकां जेजूचे कश्ट सोसूंक आमकां एक सोयेक जाता आनी त्या पासत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो जाल्यार आमकां क्रिस्तांव करूंक येवंक ना. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयला आमकां एक वाट दाखोवंक टू शो अस द वे आनी ते वाटेन चलोवन वचूंक आनी थंय वाट जावन आसा कुर्साची वाट दॅट द वे ऑफ द क्रॉस दॅट्स द वे. क्रिस्तांव कोण जो कोण ही कुर्साची वाट चलता जी जेजू दाखोवंक आयला तो जावन आसा क्रिस्तांव. जेजू खुरीस कादार घेवन चलता आनी आयज जेजू आमकां सांगता योर पेन इज नेवर अ वेस्ट. योर पेन इज नेवर अ वेस्ट. बाबा भयणीनो आसात मनीस ह्या संवसारांत. हांव एक वस्तुरेची काणी वाचतालो. काणी म्हणजे काणी न्हय ती फॅक्ट. एलिझाबेथ लिसिओ म्हण फ्रांस देशांतली तिचो गोरकार एथेइस्ट आसलो आनी जरी एथेइस्ट आशिल्ल्यान आनी एलिझाबेथ एकदम धर्मवंत आसली भक्ती मनीस आसली पण खरी तरी ती दोगांय भेटली आनी तांचे मदें मोग जालो आनी लग्न जाली. हो मनीस फॅलिक्स डॉक्टर फॅलिक्स आपले गोरकांची फकाणां कोत्तालो आनी तिका त्या धर्मांतली काडूंक सोदतालो पूण तो आलोवंक शकलो ना. शेकी ती गोरकांनी एलिझाबेथीका कॅन्सर जालो आनी कॅन्सराचे पिडेचे वेळार तिणें जायतें बरयलें आनी आपले कश्ट आपल्या गोरकाराचे काळीज मन बदलपा खातीर भेटयले. शी ऑफर्ड ऑल हर सफरींग फॉर द रिडेम्पशन ऑफ हर हजबंड. आनी इतले कश्ट तिणें भेटयले ती सोंपल्या उपरांत हो दोतोर एक क्रिस्तांवपणाच्या जिविता वयर एक पुस्तक बरोवंक सोदतालो फकाणां करून क्रिस्तांवांची. आनी हो बरयत आसतना
किरीत भाशेन खंय त्याका आपल्या बायलेची डायरी मेवली, पर्सनल जर्नल. आणि ती बायलेन खंय दिसा दिसपट्टी आपले कश्ट कशे आपल्या घरकाराच्या जिविताचे बदलपा खातीर भेटयले ते ताणें वाचले. आणि तो खंय खूब दुखांनी रडलो. आपशींच ताचें मन बदललें. आनी जाणार सांगतात तो डॉमिनिकन पाद्री जालो. Your pain is never a waste. बाबा भयणीनो, याच गेल्ल्या सुमानान आयशा सिक्वेराची एक कथा आयिल्ली पेपराचेर. तेका कोलोन कॅन्सर जालो, याच गांवची घडी जायत. आनी ताच्या घरकारान एके भाशेन कॅन्सर जाला आपलें बिझनस कशें सोडून कॅन्सर जाल्ल्या एके भाशेन ताचे ह्या दुयेंसा वयर सोदपूस करूंक ताणें प्रयत्न केले. आपल्या घरकान्नीचेर घरकान्न मेल्या. तशें आपल्याक दूख जालां घरकार मेळून, म्हज्या भुरग्यांकूय दूख जाल्या. ते भाशेन आनीक दुसऱ्यांक जावं नाका देखून हांव म्हजें जिवीत भेटयतलों. Your pain is never a waste. I remember जेन्ना म्हाका कोविड जाली त्या गोंयान आय वॉज द फर्स्ट प्रिस्ट. आनी कोविड जाल्ल्यान जेन्ना म्हाका साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान I stayed there for 29 days. I was almost losing my life, point of death. तेन्ना कोविड जाल्या उपरांत हांव तातूंतल्यान देवानूच निवारलो आनी भायर सरलो. एका दिसाक सकाळीं एकल्याक हाडलो जाल्यार सांजे हेवटेन मरता तेवटेन मरता भिरांत. आनी म्हज्या मना प्रमाणे कोविडाक जायतो लोक भिवन मेलो. जी कोण त्या वॉर्डान आसलीं आसतना जाल्यार तेन्ना गोमतलें आसलीं. बाबा भयणीनो, जेन्ना हांव बरो जालो तेन्ना हांवें एक मिनिस्ट्री केली. लोक म्हाका फोन करतालो, फादर हाचे लागीं मातशें उलय. आनी हांव मागीर लोकांक फोन करतालो जे म्हज्या बरोबर थंय हॉस्पिटलान आसले. आनी मागीरूय बी कोणाक पळय जेन्ना कोविड जाली तेन्ना हांव तांकां फोनार सांगतालो, इफ आय हॅव कम आउट यू वील ऑल्सो कम आउट. हांव तर बरो जाला, तूंय बरो जातलो. आनी हे भाशेन जाय तांचो बोरवोसो एके भाशेन उखल्लो. Your pain is never a waste. God has a purpose in that pain. देखून बाबा भयणीनो, either you embrace it or you reject it. Either you go through it or you grow through it. Either you become better or you become bitter. Choice is yours. Choice is yours. म्हणटोच भावा भयणीनो, देवाचेर शिणोन कांय फायदा ना. देवाचेर विस्वास गोट करची गरज. आनी जेन्ना तूं देवाचेर गोट कोत्ताय तेन्ना तुका अदीक बरें जाता. म्हाका म्हज्या आवयक मायग्रेन आसली. आपशींच म्हाकाय ती जाली. आनी मायग्रेन जातच तकली फट्टा. मागीर हांव ती वण्टीचेर धाडायतालो. मायग्रेन जातच म्हाका दुसऱ्यांक मायग्रेन जावप म्हणजे कितें तें म्हाका समजता. I understand what it means to suffer from migraine, what pain it is. देखून बाबा भयणीनो, remember your pain is never a waste. जेजून कुरसार केला, आपल्या खांदार खुरीस घेतलो, मनशा कुळाक सुटका दिवंक, सोडवण दिवंक, डिलिव्हरन्स दिवंक, रिडेम्पशन दिवंक आयज तें घेवया. तो तियात्र न्हय, ते मॅजिक न्हय, इट्स अ रियालिटी. पवित्र पुस्तकान निमणी ओळ आयज वायकेल्या शिब्बड थमारान खरेपणी तो देवाचो पूत आसलो. हे देवाच्या पुताची आमी खोल ओळख घेवया. ताका चिकटून रावया, ताच्या मोगान वाडुया, ताच्या कश्टांक आमचे कश्ट मेळोवया आनी ह्या समाजांतले कश्ट उणे करूंक आमी फुडें सरुया. आयज आमी जाणाव ह्या दिसांनी कितलो लोक जावं गाल्फान कश्ट भोगता आसतलो. कोण रडटा, कोणाक रावपाक गडे घर ना, साबार तरेचे कश्ट.
आनी चडांतले व्हड कुडीचे कुस वचूंक सोंपें मातशें तरी, पूण इमोशनल पेन हें जेजून व्हेलें आनी आमकांय दाखयलें. देखून बाबू बिडीनो, ही बावणीक दूख आमी देवाक भेटोवया आनी देवाक भेटून ताच्याच कडल्यान घटाय घेवंक आमी वावरुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमचो बाबांत गोट करून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमींच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पावस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो आनी ताका निगपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोदमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरया आनी कश्टवतल्या संवसारा पासत मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बोव करून आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलोले पोरचे पोस्टांच्या वेळार आपल्या गवळीक मुन्यारपणा वरवीं जेजूचो खासगी अनुभव दिवंक आपले जिविताचे चालींत वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचो देश कारभार चलयतात त्या फुडाऱ्यांनी स्वताचो आनी नितीचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी अनितीच्यो वण्टी मोडून पोरचेचेर पोस्टांचो अनितीचो भार आसा तो नपयत करूंक निस्वार्थीपणी ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या क्रिस्ती समुदायांत आनी बोव करून आमचे फिरगोजेन पोस्टां उपद्र्यांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणींक आमी आदाराची जावंक आमकां सगल्यांक काकुतीचे दोळे आनी चुरचुरतोलें काळीज फावो जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यांनी पोस्टवतल्या आमच्या भावा भयणींक आवय बापायंक वडिलांक आनी एक खेरीत भाशेन आमच्या वळखीच्या भावा भयणींक जेजूची पेकोवणी फावो जावंक आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत केन्नाच तांच्या कोश्टांचें कारण जायना जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. भोव दयाळ बापा, तूं आमची दुखां पुसताय. आमी रडटाव तेन्ना
काळजांतले विलाप सोडटाय तेन्ना तुवें आमकां सांडल्याय आमचे मागण्यांक जाबाप मेळना तेन्ना आमी खूब दुखी जाता पूण तूं आमचे बरोबर आसाय म्हूण हो विस्वास तूं आमकां आयज दिताय आमचे भयणीन तुज्या म्हऱ्यांनी मागणी दवरल्यान तूं स्विकार कर आनी आमचे खोश्ट दूख सगळें तुका उबारता तें तुजे खुशये प्रमाणे वागून सगल्यांक आमकां थारोन दी सुटका दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटोने वेळार गायन घेवया C20. बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवून सर्वेस्परा तुझे एकल्याक जोडीत पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुझे बोगसणे आमकां बेगीनच मेळ्ळो आमच्या कोरण्यांक ते फाव न्हय तरी ताच्या विशेष योजनांक लागून तुझे काकुतीन ते आमी बगूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तोरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्टोक सोंसले आनी आपणांक फावो नासलेली खास नोश्ट्या मनशांक पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध तुवें काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान पवित्रपण जोडून घेतलें देखून संतोषाच्या उमाळ्यांनी मरोन सर्गींच्या सोड देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन दाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत खोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणे उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गो तुझे मरण आमी समोरक जाव आनी तू परत येसोर तुझे पुनर्जीवतपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचो पाप साहेब, फिलीप आनी सिमी आमचे गवळी बाप आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेधार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सुरवाईतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांगेर सवस्काय शांती दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान नत्रेकतल्या आमकां तुझे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace. खरेपणी ओ देवाचो पूत आसा. ह्या जेजूक घेवन फुडें सरतात आनी आपले खोश व्हरोंक त्या जेजू कडल्यान शिकतात, बोड घेतात, निराशी जायनात. कितली सुभागी. म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना फुडें उदोर मारतलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुमण्याच्या वेळार गायन घेवया. 8:25 verse 8. 8:25. Zakun geya, zakun geya, zakun geya, polehat, sorves por kitlo, moval, tace sove, Soglia vela sorves porak Taci stuti sodans moja wontacher zakun geya, zakun geha, polehat, sorves por kitlo, moval, tace sove,
sorgenar modinis pagi kitlo pagi Sorvespora sove moja otmiak Vodvik melu Khatyapsha kanali kobor podu Timur kotor gotu Sakun geya Sakun geya Sakun gehat ani polehat sorvespor kitlo moval Tace sove Tace sove Asor Moja वांगडा सर्वेस्पराची वाखाणी कोरात एकाच ताळ्यान ताचे नाव वयर काडूया Sakun geya Sakun geya polehat sorvespor kitlo moval Tace sove Asor gesyan monis Kitlo pagi kitlo pagi उभी राहूया. सर्वेस्परा पवित देण्यान दादोशी जावन तुझ्या पुताच्या मरणा वरवीं सत मानतावन ताचेर बरवंसो धरूंक आमी पावल्या. तोरताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमी आशेतावन ते शेवटाक पाव म्हण तुझ्या लागीं नम्रतायेन मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या पवित्र सभेचेर हे गांवच्या लोकांचेर भुरग्यां बाळांचेर फामिलीचेर आनी सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या कश्टांक तुमचे कश्ट मेळूंक आनी जिवितांत फुडें वचूंक जेजूच्याच नांवान आनी पदवेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें बसात मोतेज आसा मातशें बसात.
पुरसांग वचूंक पाय सोरयान दोन दोन बोडी करून वच्च्यो बरे भाशेन सवकासायन पुरसांग त्या. लेट अस प्रोसीड फॉर द प्रोसेशन. मातशे उबी रावात. या ते वाटेन दोन दोन वडीन वसात, धांव नाकात, सवकासायन वसात. Jesu आमची शांती, Jesu आमची शांती, Jesu आमची शांती, Jesu आमची शांती. Jesu आपले गुडी पातळ नारा गेले.
रक्ताच्यो जोरी व्हांवताल्यो तोंडार एका रुमाळ्याक मुखामोळ पुसले दूख भोगली तिच्या काळजाक कालीज जेजू तुझे मोवाळे पळ्योन तिचो उपकार शेकी जेजू फारीक केलोय शापून दिलोय तुझो रूपकार रक्ताच्यो जोरी व्हांवताल्यो तोंडार एका रुमाळ्याक मुखामोळ पुसले दूख भोगली तिच्या काळजाक कालीज जेजू तुझे मोवाळे पळ्योन तिचो उपकार शेकी जेजू फारीक केलोय शापून दिलोय तुझो रूपकार शापून दिलोय तुझो रूपकार उबे राहूया. सोर्विसवोड तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणी आसलें. सोरो संपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, उस्तोरीत तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगता तितलें तुमी करात. तुमचे देवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोणां उदकान भरात, आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हळें, तांतलें इलें काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्याकूय दियात.
ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकडो आसलो, पूण उदक काडलेलें तें चाकर मात जाणा आसलो. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो वेतात आनी लोक बरेंच पियेतोच वळखोतो वांटात, पूण तुमी बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिल्याच्या खाणा गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसां ताचेर भावांत ठेवलो. ते उपरांत आपल्या आवयक, भाव भयणांक आनी शिसांक सांगाता घेवन तो खापरनान देऊन गेलो, पूण ती चडशी दीस थंय रावली नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. भाऊ भयणीनो, हांव वयर साकून सकला येता आसतना कोणेकलो भाव म्हाका मेळ्ळो, फादर म्हणूंक लागलो. पुरसांग जायतो लोक आसलो. बरी गजाल. हांव जाणां तुमी तोकल्यांत चिंतात. जेजू कारवार दोंगोर चडटा आसतना ताची आवय ताच्या फाटल्यान आसली आनी त्या आवयकूय कसले कश्ट पुता बराबर पडले पळय ते. जितले कश्ट जेजूक पडले तितले कश्ट आवयकूय पडले. जरी जेजूक कुडीचे आसले कडेन फिजिकल पेन, फिजिकल सफरींग, पूण आवयक आत्म्याचे सफरींग, इमोशनल सफरींग. भावा भयणीनो, आवय हे आवयक आनी आतांच्या आवयांक सूर करीत जाल्यार कितें अंतर आसा. आनी हे आवयन आपल्या पुता सांगाताक हे कश्ट व्हरोन कितें सोंपें जालें, वाय इट वॉज पॉसिबल. बारीक नदर मारीत जाल्यार अशें दिसता की तिका दैवीक ध्येय आसले. शी हॅड द वॅल्यूज विथ हर. एक बारीक नदर मारीत जाल्यार आतांचे आमचे वॅल्यूज कसले. घोडे बरे बरे न्हेसपाचे, डिझायनर आंगावली घालपाची, फायन रेस्टॉरंटान वचपाचे, बरे बरे सॅलुनान वचपाची, बरी एक्सपेन्सिव्ह ज्वेलरी घालपाची, बऱ्यो गाडयो घेवन भोंवपाचे, नवे मोदांचे येतात, नवे पदांचे येतात ते घेवन भोंवपाचे. हे आमचे आयज व्हॅल्यू सिस्टम. आनी त्या व्हॅल्यू सिस्टमा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलयता. भावा भयणीनो, एकूच सांगपाचें आनी थोडक्यानूच सांगून दोनूच वस्तू सांगून सोंपयता, कित्याक हांव जाणा तुमी तकल्यान म्हण. जें कितें हांव सत मानता, समथींग दॅट आय एम रियली कन्विन्स्ड ऑफ, इट इज द व्हॅल्यू सिस्टम दॅट यू होल्ड दॅट हेल्प्स यू टू थ्राईव्ह इन युअर लाईफ. आनी ते पासून वॉट डू आय व्हॅल्यू इन लाईफ. हांव कित्याक चड ओंचाचें आनी उंचा मालोराचें कशें हांव पाती येता चलयता तें पळोवपाची गरज आसा. सैमीणबाईचे व्हॅल्यूज कसले आसले, ताची खालतिकाय. शी व्हॅल्यूड ह्युमिलिटी. हांवकडे डू आय व्हॅल्यू प्रायड. शी व्हॅल्यूड रिस्पेक्ट, दुसऱ्याक मान दिवपाचो. हांव व्हडपण जोडपाचो व्हॅल्यू. हांव म्हज्या असलो कोणूच ना अशें म्हणून सोजमतां जाय. तिचे व्हॅल्यू जावन आसलो जिविताक सांबाळपाचो. आयज घडये मरणाची परिस्थिती, संस्कृताय, डेथ, कल्चर ऑफ डेथ, कितले एबॉर्शन्स आयज जातात कोंतांनी शोपना. भाऊ भयण, आयज चालती गजाल कशी जावन गेली. जिविताक मान आसा. आयज शी व्हॅल्यूड कंपॅशन, दुसऱ्याची दयाक मया करप. सोरो ना तांगेर गेली. एलिझाबेथ ना दुयेंत आसा तांगेर गेली. कंपॅशन, कंपासियो. आयज आमी कितले आमकां पडोवन बसूंक वचोंक ना. वी आर सो इनडिफरंट टुडे इन सोसायटी. वी हॅव गॉट डिग्रीज. आमकां जायत्यो डिग्री आसात आमच्या नांव फाटल्यान, पूण आमकां हें कंपॅशन म्हणटा तें आसा काय. म्हज्या धोड्यांनी, म्हज्या खाणजान दुसऱ्याची दया मया हांव चिंता काय. भाऊ भयण, आयज थंय झूज जाता गल्फान. कितें खावून झगडटात, मोडटात, जांकां कश्ट सांपडटात, तांचें दुख कोण पळयतलो. तर भावा भयणीनो, आयज कंपॅशन, ही वस्तू कंपॅशन आसलें. ही वस्तू शी व्हॅल्यूड. एके भाशेन टॉलरन्स. दुसऱ्यांक काना गांवांत उचामोडाय पयस केली.
दुसऱ्यांक लॉस करपाचे पयस केले. आयज जाल्यार म्हाका तुका वॉट्सॅपार घातले तुजी खबर सारकी आसा ना सारकी आसा, लॉस करया. आयज संवसार कितलो एरोगंट जाता. आयज आमकां कितल्यांक थोड्यांक तिडोक येता. तिका तिडोक आयली ना. पुताक मारूंक व्हेलो, तिडको तांकां वायट केलें ना, शिरप घालो ना. शी वॉज टॉलरंट लेडी. आयज वी आर बिकमिंग सो एरोगंट. आमी आमकां जाय तें पळय जाय ना जाल्यार आयज सगळें उत्सामूड आख्खें घर आमी हालयता. भाऊ भयणीनो, आयज हे व्हॅल्यू शी व्हॅल्यूड फॉरगिवनेस. बोगशिले आपल्या पुताचे कोश्ट घालतात, तिपी उडयतात, तांकां बोगशिले. टुडे वी व्हॅल्यू रिटॅलिएशन. तूं म्हजेर मार, हांव तुजेर मारतां. आयज पळय गोंयांत आमच्या कितलीं केस्तांवां, झुजां, मारामारी, स्कॅन्डल, मर्डर हें सदांचें जावन गेलां. सी द व्हॅल्यूज दॅट द वर्ल्ड इज होल्डिंग. तिणें हे व्हॅल्यूज आपल्या जिवितांत दवरले. खेरीत भाशेन शी व्हॅल्यू द प्लॅन ऑफ गॉड. वॉट डू वी व्हॅल्यू? आमी कितें मानयता? प्लॅन ऑफ द डेव्हल. देवाच्या येवजणेक तिणें होय म्हळें. Jeremiah 29:11 आमकां सांगता, I have a plan for you and plan for your prosperity, not for your destruction. देखून देवाची येवजण आमच्या सगळ्या जिवितांत कितें ती गरजेची ती पळोवची गरज. आनी ते देवाचे येवजणे प्रमाणे हांवें म्हजें जिवीत बांदची गरज. म्हाका उगडास आसा, कांय वर्सां फाटीं म्हाका बिस्पान त्रिपुरा वच म्हटलें. खरें म्हळ्यार हांवें फकाणांनी खंय म्हटलेलें, आरे म्हाका धाडला, म्हाका बिस्पान विचारलां, आपयलो म्हाका आनी त्रिपुरा धाडलो. वेचेंच पडलें लॉजीक लागून. ना म्हणलें जाल्यार त्रासान पडपाचो. गेलो, बट आय लर्न सो मच. थंय वचोन पाद्रीपण कितें म्हळ्यार तें शिकलो. गरीबसाणेंतल्यान ते ट्रायबल लोकां बरोबर जिवन पाद्रीपण कितें कशें जिवंक जाय तें शिकलो. गरीबसाणेन जिवंक शिकलो. हांगा हांव मांसां खातालो, दुसऱ्या थंय खावंक कांय ना, बेश्तो पालो दाळ जिवितांत शिकलो. आनी देव जायते फावटी वस्तू आमच्या जिवितांत निर्मिता आनी ताका देवाची येवजणीक ती फुडें व्हरता. देखून सदांच तुज्या जिवितांत जशें सायबीण माय आमेन म्हळें, लेट इट बी येस टू वॉट एवर दॅट हॅपन्स टू माय लायफ. वॉट एवर जायती वस्तू आहात म्हज्या जिवितांत. आय हॅव नो कंट्रोल ओवर थिंग्स. म्हजेर दुयेंस येता, आय हॅव नो कंट्रोल. दोतोरान घडये दुयेंसाक कुरार करूं येता, ना कुरार करूं येता. कॅन्सर जाला, आय हॅव नो कंट्रोल. जस्ट सरेंडर. एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड, द प्लॅन ऑफ गॉड. भाऊ भयणीनो, हें सांगूंक सोंपें, पूण बारीक नदर मारीत जाल्यार खरें तें. जस्ट सरेंडर. से आमेन, आमेन, लेट इट बी सो. सकाळीं उठ्ठा आसतनाच हें तुज्या मागणें जाय, लेट इट बी सो. आयज दिसभर म्हज्या जिवितांत कितें घडटलें तें हांव नकळो दुनिया. लेट इट बी सो. आनी जेन्ना हांव देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत मानून घेता तेन्ना जिवितांत व्हरोंक सोंपें जाता. दुसऱ्या वतान क्रुसा मणी आपल्या पुताक तेणें घोडसाण दिली. द पावर ऑफ रेजिलियन्स, द व्हॅल्यू ऑफ इनर लायफ, इनर स्ट्रेंथ, स्पिरिच्युअल लायफ. आयज बरें खावपाचें, बरें जेवपाचें, आयज आमचें तें मटेरियलिझम वाडत गेला. But spirituality is very important. That helps to face life. The power of resilience. You can build up. हो वाडोवपाक आनी ते पासत कसलेय कोश्टांक, कसलेय धुमाळ्यांक, कसले फुडो करूंक धांवंक न्हय. टू फेस, नॉट टू फ्लायट, बट टू फायट. हें आमकां बळ मेळटा. आदल्या लोकां लागीं जातालें. आतां लोक कित्याक रोखडे सुइसायड करता? वाय देर आर सो मेनी पीपल वॉन्टिंग टू कमीट सुइसायडल टेंडन्सीज? वाय? The power of resilience is not. आज शिकून व्हडले दोतोर जाले, शिकून जायते बडे कडेन आमकां डिग्री मेळ्ळ्यो, but fail to build the spiritual life, the power of resilience. And निमणे स्वातीर सायबीण माय was other centered, not self centered. She was other centered. सदांच पुताचें चिंतलें, लोकांचें चिंतलें. आयज काल आमी कोणाचें चिंतता? आमी तर दुसऱ्याच्या चिंतलेले आसलेले. पवित्र सभेंतूय बी आमची हे गोंयचे पवित्र सभेन आमी हेंच सायबीणबाईचें मन तर आमी घेवन चल्लेले. हांव आयज म्हाका दिसता आमचे पवित्र सभेंतल्यान जायतें बरेपण गोंयच्या शाराक पावपाचें. घडये आयज आमकां इलिसी मेडिओक्रिटी, इलिसी कॉम्प्लिसन्सी, इलिसी कम्फर्ट झोन आमचें वाडत आसा. सायबीणबाईन चलयलें, विचून काडलें कितें? सी सेड येस टू कमिटमेंट
आयज इज अ मॅटर ऑफ कन्व्हिनियन्स. वी से येस टू कन्व्हिनियन्स. काजरां पळयात आमची. आनी कमिटमेंट म्हणटा आसतना आयज सगळे कडेन देंवत आसा. कामाक वच, खंयसरी वच. सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट. इट इज मॅटर ऑफ कन्व्हिनियन्स, कम्फर्ट लेवल. शी इज टीचिंग अस कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ गॉड. नो टर्निंग बॅक. भायर सरंक जायना, पयस सरंक जायना. देखून बाबडीन आयज तिचेर लक्ष घालुया. तुजो व्हॅल्यू सिस्टम आमचोय व्हॅल्यू सिस्टम करुया. आनी तो व्हॅल्यू सिस्टम जेन्ना तुज्या भितर आसा, संवसार दाखयता, फुलयता, ते भाशेन दुसरो तूं चलोवंक सोदता जाल्यार फटवतलो. पूण सायबीण मायान देव दाखयता तो व्हॅल्यू सिस्टम तूं घर चलयतलो, तुजें जिवीत चलयतलो, तुजें जिवीत एके भाशेन अदीक भाग्यवनपणान आनी अदीक बरेपणान भरलेलें जातलें. तर बाबडीनो आयज हें लक्षांत घेवन देवाक कारगान दिवया आनी हे उरलेले दीस, हे सुमानभर एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ जीजस. जेजूचें बळ, जेजूचो पावर तुमी अनुभवूंक जाय. आनी जेजून बेश्टो तियात्र कहो गेलो ना तो. नो, इट इज अ फॅक्ट. आनी जेजून कितें प्रॉमीस केलां तें जेजू बासायता, तें दिता, तें फुलफील करता तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान. असलो भावार्थ आमचो कोण जावं दी. आनी असले भावार्थाचे आमी सायबीण माय भशेन जेजूचे खरे शीस आमी जावंक वावुरया. आमेन. प्रितीच्या बाबळीनो आता आमी
So